कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या मतदारसंघात पर्रा गांव येता आणि तुमकां खबर आसा की पर्रा गांव हो आमचो आमदाराचो गांव आणि 2012 पासून ज्यो आमकां सवलती लागू जाल्यात ताची वाटचाल परत एकदा हांगा सुरू जाता. म्हणजे जे रस्ते थोडे काय बिघडलेले आसात ते रस्ते आता सारखे करपाचें काम हो उपक्रम आयच्यान सुरू जाता पर्रा गांवांत. आमच्या मदीं आसा PWDचे इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर कार्मेन डिसोजा, तशेंच आमचे सरपंच डेनियल लोबो, आमचे कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आणि दुसरे इंजिनियर आसा सतीश वाळके आणि बेनेडिक्ट डिसोजा एक्स सरपंच आणि कम्युनिटीचे एटर्नी, तसेच बाकीचे सगळे पंच मेंबर आणि तुम्ही सगळे हांगासरले ग्रामस्थ लोक. आयज खरेंच म्हटल्यार बरी गजाल जाता पर्रा गांवांत जो हो सालिगांवचो रोड आसा. तुमकां जर याद येता जाणटे कोण आसा हो साळगांवचो रोड एक पर्राचें एक आकर्शण आसलें, जशें आमच्या माडांनी जालां जें आकर्शण, कित्याक दोशी सायडीन माड आसले आनी हो रस्तो एक फेमस रोड आसलो. हांगासर व्हडल्या व्हडल्या एक्टरांनी शुटींग पूण जाल्लेलें आसा आनी हें फुडें काम तशें जावपाचें असो उपक्रम आसा. सद्या हॉटमिक्स जातलें, तेच्या नंतर फुटपाथ डेव्हलप जातली आनी बाकीचे जितले पर्रांतले रोड आसात तेचे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा आनी मागीर दोनूय सायडीन परत एकदा माडाची लागवड जातली. सो जे तुमकां एक 40 वर्सां पयलीं जे सालिगांव तुमकां दिसतालें ते परत तेची रिपिटेशन जावपाचें आसा. तुमी हांगासर हजर आसा, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार दिता. आमच्या मदीं सरपंच आसा, तांकां विनंती करता पयलीं इनॉग्रेशन करुया. विनंती करता आमच्या आमदाराक श्रीफळ जे आसा ते ओडून तेचे उद्घाटन करचें. ह्या रोडाक 2 वॉर्ड मेंबर लागता, 2 नाल पडटा. विनंती करता आमच्या आमदाराक आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले सगळे गांवचे लोक, आमचे असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, सरपंच डॅनियल, डेप्युटी सरपंच आणि सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, एक्स सरपंच बेनेडिक्ट आणि बाकीचे सगळे तुम्ही जे हाजीर आहात. पर्रा टू सालिगांव रोड हो बरो जावचो, मातशें तेजें रुंदीकरण जावचें आनी बरी फुटपाथ जावची म्हणून हो प्रपोजल आमी घातलेलो. आनी हो प्रपोजल घालतना हे इलेक्ट्रीकचे पोल जे आहा तितले शिफ्ट जातले, खंय खंय प्रॉब्लम आहा तितले जाग्यार अंडरग्रावंडूय करतले आमी. ट्रान्सफॉर्मर सेक्टर जर मोदेकात येता जाल्यार तोय शिफ्ट जातलो. पावसा पयलीं रोड हॉटमिक्स जावचो म्हणून हॉटमिक्स पयलीं स्टार्ट करता आनी मागीर तेजे फुटपाथ. हो कंप्लीट प्रपोजल आमी 6 म्हयन्या पयलीं बूक केल्लो. आयज हो कंप्लीट जाला, टेंडर प्रोसेस जाला, वर्क ऑर्डर दिल्या. स्टार्टींग आमी हे सर्कल हिंगासर लिमिटेड स्पेसान आमी सर्कल केले. उगडास येता की कॅन्डिडाची
भाव तेची भयण ह्या जाग्याचेर तांकां घरान बस वचोन हिंगासर अपघात जालो. ती आमकां सोडून गेली, आमचो फ्रेंड पोपल. आनी त्या खातीर तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेलें की आयज ना फाल्यां ह्या जाग्याचेर सर्कल आमी घालतले आनी तेंच्या उगडासान ते 2 स्टॅच्यू घालून तेंचो डॅडी जो फेमस बेकरी हिंगासर आमची पार्रा बेकरी, जो फामाद आहा पाव, कांकणां आनी बाकीचे सगळे गोड वस्तू, भात आसूं केक आसूं, हिंगासर आमी घालतले म्हणून. आनी एक्सिडंटूय तितून लेस जातले, म्हणजे जावचे ना. तितून बरे स्पीड ब्रेकर्स, डिवायडर अशें घालून आमी हे ब्युटिफिकेशन कंप्लीट केल्लें आहा. अशेंच हो मेन रोड जो आहा जेन्ना आमी कंप्लीट करतले तेका खंय खंय स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय, खंय रम्बलर्स घालपाक जाय. 4 रस्ते जिंगा आहा एक्सिडंट प्रोन झोन मार्क करप, थिंगासर बोर्ड्स घालप, हें सगळें काम म्हाका दिसता करपाची गरज आहा. ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली आहा. ही ऑर्डर येवच्या पयलीं गेली 10 वर्सां आमी काम करीत आहा. जितके गाडे, जितके एन्क्रोचमेंट, कोणाची कंपाऊंड वॉल्स, कोणाची शॉपां मेन रोडाक घेवन तेकलेली तितली म्हापसासून आमी काडीत येयल्ले आहा. रायट फ्रॉम म्हापसा बोडगेश्वर देवस्थाना कडसून अप टू पार्रा टिंटो, अप टू नागवा, अप टू कलंगूट, जे मेन रोडार येयला तितले आमी काडलेले आहा. काडून फुटपाथ घातलेले आहा लोकांक चलपाक. आनी तेजे भायर जे तेंचो जागो आसलो प्रायवेट जागो, तितून तेंकां आमी सांगलें तुमी बांदा, पंचायत NOC घेया बांदा. सो रुंदीकरण जे हायकोर्टीचे जी ऑर्डर आसली ते प्रमाणे म्हाका दिसता मॅक्सिमम केल्लें आहा. थोडें कितें जर कितें आहा कंपाऊंड वॉल्स आनी कितें खंय ब्लॉक्स आहा ते पंचायत मेंबर्स, सरपंच, सेक्रेटरी हांकां आदेश दिल्लो आहा हायकोर्टान तुमी हेजेर कारवाई करा. म्हाका दिसता लोकांनी कोऑपरेट करपाची गरज आहा आख्खे गोंयभर. अशें जाता की रातचे रात हाडून रोडाचेर गाडे उबे करता, पयलीं हाडटा आनी 4 व्हिलां दोत्ता आनी मागीर व्हिलांक पांये जाता आनी पांये भितर वयता. एक मनशाक फायदो जाता, कितकेशेच लोकांक त्रास जाता, त्या जाग्याचेर एक्सिडंट जाता. अशें तुमी पयलां आसतलें नागवा 5 रस्ते आहा थिंगा एकाच दिसा 4 लोक मेले, एक दिसाक. म्हाका उगडास येता. आनी त्या रातीक आमी स्पीड ब्रेकर हाडून घातले थिंगा. आनी ते आयज 10 वर्सां जालीं तेजें रुंदीकरण करून, म्हणजे 12 वर्सां जालीं तेजें रुंदीकरण करून ताका सर्कलूय घातलो. आयज थिंगा एक्सिडंट जायना, आयज थिंगा लोक मरोना. पूण काळजी घेवपाचें काम आमचें. प्रत्येकान हेल्मेट घालपाची गरज आहा. यू हॅव टू फॉलो द रूल्स. डू नॉट गिव बायक्स टू बिलो द एज ऑफ 18 गर्ल्स अँड बॉयज. कोणाक लायसन ना, ड्रायव्हिंग लायसन ना, तांकां बायक दिवप ना, कार दिवप ना. आमी पयला खुबशे एक्सिडंट जाता. फाटल्या दिसांनी न्यूजपेपरांचेर आमी वाचले, सोशल मिडिया थ्रू वाचले की 2-3 जाण भुरगे अशे एक विका भितर 2-3 जाण भुरगे भायर पडले, तेंचे कडेन लायसनूच नासले, अंडर एज भुरगे. तेंचे पेरंट्स तांकां बायक कशी दिता हेजेर म्हाका दिसता एक क्वेश्चन मार्क आहा. आनी इट गोज डायरेक्टली टुवर्ड्स, इट इज पॉयंटिंग आउट टुवर्ड्स, नॉट टुवर्ड्स द पॉट होल्स. आमी पॉट होल्स म्हणटा, पॉट होल्स खातीर लोक मेले म्हणटा. बायक जी दिली भुरग्यांक लायसन नासतना ते आमी उलयत ना. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दॅट समटायम्स वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट. We will try and see that there are no potholes in my constituency, and we will see that in the neighboring constituencies also. We will work, we will speak to the CM, to the finance, to the PWD and see that all these potholes are patched up. Good roads are being built. एक example आमचो म्हापसा टू कलंगूट हो रोड गेली 12 वर्सां जालीं आमी चालू केल्लो. प्रत्येक बॉटलनेक because of financial constraints ह्या रोडाक आयज डिवायडर जाता, मॅक्सिमम जाग्यार डिवायडर जाता.
ह्या जाग्यार सर्कल्स येयले, मिल्टन मार्केट सर्कल फुडें आनीक येवपाचो आहा, बोडगेश्वराचे आरो आनीक सर्कल येवपाचो आहा, हिंगा आनीक सर्कल जाता, पार्रा टिंटो डिवायडर्स जाता, फुडें वचोन मनोहर पर्रीकर जंक्शन जाता. हे सगळें जाला काम बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन and the support of village panchayat Vella Kanka members, sarpanch members, village panchayat Parra Vella Kanka members, sarpanch, like-minded people, good engineers. आमचो हिंगासर जे एस्टेट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, आदले ज्युनियर इंजिनियर बाब रॉबर्ट, हे सगळ्यांचे कॉपरेशन आहा. हितून आमचो बेनेडिक्ट डिसोजा तेजी मेन रोडाची शेतां आसली, जी आमची कोमनिदातीची शेतां, बाब एडवीन हा कोमनिदातीन, हांकां सगळ्यांक वी हॅव टू थँक देम. तेंच्यांनी सगळ्यांनी कोऑपरेशन केल्लें आहा. तेंच्यांनी सगळे आपले फूल ना पाकडी त्या जाग्याचेर आमकां जागो दिल्लो आहा. त्या खातीर हे बरे फुटपाथ जाल्यो, लोकांक फुटपाथी वरसून चलोन आपले घरा वचोंक मेवले. पंचायतीन येता जाल्यार फुटपाथी वरसून येयले. म्हाका दिसता हे सगळे जावंक शकता ओन्ली विथ द कॉपरेशन ऑफ द पीपल, एंड पीपल हॅव कोऑपरेटेड with us. We want to thank each one of you for allowing us to do the needful for the betterment of everyone. It is not for Michael Lobo, it is not for the panchayat members, it is for everyone to walk. So ही फुटपाथ जी जातली हिंगा मदेकात म्हाका दिसता कंपाउंड वॉल्स कितें कितें आहा तेंचे आमी बांदून दितले फाटल्यान, पूण तेणी कॉपरेट करपाची गरज आहा. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. वी डोंट वॉन्ट टू एनफोर्स. लोकांनी अशें म्हणून चिंतूंक पडना की आमी येयले आनी कोणाची दुर्गा मोडली म्हणून. आमी दुर्गा जो तर जितकी मोडल्या ती सगळी आमी बांदून दिल्या. लोकांक अशें आमी हें करूंक ना की तुमची मोडल्या आतां तुमी बांदा म्हणून. कोणाची शॉपां पासून फाटीं येयली जाल्यार तेंकां बांदून दिल्या. वी हॅव हेल्प आवर लोकल गोवन्स टू सी दॅट दे ऑल्सो डू देअर लायव्हलीहूड. तेंकां घरा धाडूंक ना, तेंचो धंदो बंद करूंक ना. म्हाका दिसता हें काम सगळे कडेन करपाची गरज आसा. जर गोवा आमी मॉडल स्टेट करतले, बरी स्टेट करतले जाल्यार रोड्स हॅव टू बी गुड, फुटपाथ्स हॅव टू बी देर, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स शूड हॅव द इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, एंड फॉर दॅट द विलेज पंचायत मेंबर्स, द MLA, लायक मायंडेड पीपल शूड वर्क टुगेदर टू गेट ऑल दीस थिंग्स डन. ह्या फुडें आमी जी जंक्शनां आहा म्हणजे 4 रोड जंक्शन, 3 रोड जंक्शन, 2 रोड जेन्ना मेवता खूंय वचोन, ते तितली जंक्शनां पार्रा विलेजीन, आरपोरा नागवा, कलंगूट, कांदोलीम इम्प्रुवमेंटाचें काम चालू आहा. आतांच आमी ओर्दा, म्हाका दिसता बाब रास्कीन आसलो थिंगा इन्स्पेक्शन करतालो, 8 दीस जाले. ओर्दाचे आहा तितले रोड बरे केले. बरे केले म्हणून जायना, लोकांनी गाडी बरी चलोवंक जाय, सवकास चलोवंक जाय. बरो स्मूथ रोड केलो म्हणून फास्ट येले आनी एक्सिडेंट जालो. मायकलान बरे रोड केले म्हणून आमचो चेडो मेलो, अशें जावंक जायना. We have to take care of our own self. So people have to see that cooperation is given. When we give cooperation, they have to also give cooperation. They have to tell their children to ride the bikes, cars safely, slowly, with a limit of the speed. Do not park on the roads and go home. People are using the same road to go to their houses. So do not make inconvenience for the people. We will work for the people. Whatever is required to be done for this village, for our constituency, for our state Goa, we are here to do the work. सगळ्यांचो सपोर्ट आनी कॉपरेशन आमी मागतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. विनंती करता आमचे सरपंच डेनियल लोबो तांच्यानी वोट ऑफ थँक्स प्रपोज सगळ्या आमच्या गांवकारांक, पोर्राचे स्थानीक लोकांक, चाकणी वाड्या वयले सगळे लोक, विटो वाड्या वयले लोक आनी दर एका वाड्या वयले लोक जे हांगासर जमला, तांचो पाठिंबो आमच्या वांगडा सदांच आसा. कारण मॉडल गांव हो ओवरनायट जायना. हाका खूब वेळ लागता, पाशेंस लागता, तशेंच लोकांचो साथ आनी टुगेदरनेस हो लागता. आनी हो आख्खो क्रेडीट कोणाक वयता जाल्यार त्या पोर्रा सगळ्या पोर्रीकारांक वयता आनी आमच्या पोर्रीचे स्थानीक लोकांक वयता. आयज जरी तर आमी हे रोड वायटींग तशेंच फुटपाथ करून फुडें पावतले जाल्यार तांचोच पाठिंबो जाय पडटलो. आमचे कोमनिदाद अटर्नी बेनेडिक्ट बाब, एडवीन, तांची आख्खी टीम, तांचो पाठिंबो जाय पडटलो. आमचे वॉर्ड मेंबर
दर एक दिसा ते पंचायतीन येवन आपापल्या वाड्यार जितले कामां ते फॉलोअप करता आनी लोकांचो साथ आनी लोकांचो कनेक्ट तांच्या वांगडा आसा. दे आर कनेक्टेड टू द ग्रासरूट्स. आयज होच कनेक्ट उरचो करून आमच्या युवकांक आय अर्ज द यूथ ऑफ गोवा प्रोटेक्ट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ आवर विलेजीस. म्हाका दिसता जनरेशन नेक्स्टाक जोरी तर हे गांव आनी सोबीतशें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार ही आमची जबाबदारी जावन आसा. दर एका युवकाची जबाबदारी जावन आसा आनी दर एका नागरिकांची जबाबदारी जावन आसा. सगळ्या प्रेस मिडिया भावांक आनी भयणीक तुमकां काळजानसून देव बरें करूंक सोदता. आमचें बरें काम आनी कार्य जें जावन आसा तुमी दर एक फावट हायलायट करता आनी गोंयच्या जनते मुखार तुमी दवरता. काळजानसून तुमकां देव बरें.